हे गायज सो जिमान वचपाक म्हाका म्हणजे टायम मेळना न्ही. सो म्हणजे कितें जाता सकाळचो 5:30 भायर सरता आनी मागीर दनपारां येता घरा कडेन म्हणजे एक 12 सुमार 4:30 परत वयता कामार. सो येतना म्हाका 9:30 10 जाता. सो त्या खातीर हांवें घरा कडेन एक्सरसायज करपाक इक्विपमेंट्स मागयले. सो हो टोनींग ट्यूब ओके. मागीर हे पुशअप मारपाक इवन तुमी डिप्स मारपाक पासून ट्रायसेपाक यूज करूं शकता. वो रोलर आसा एप्सा खातीर आनी वो डबल स्प्रिंग टमी ट्रिमर ओके. सो म्हणजे आयजूच येता तो सांजचो एंड सगळे जॉयन बी करून सगळें जालें. हो असो येता फक्त हो आसता न्ही हो मातसो सेपरेट येता पळय बाय हांगासून तुमकां तो घालचो पडटा. हो पार्ट आनी हो पार्ट सेपरेट येता आनी हेका तशेंच हे रोलर आसा पळय हो सेपरेट येता आनी हो सेपरेट येता. हांगासून काडचो पडटा हे काडून एक हे काडप भायर मागीर हे घुसोवपाचें भितर आनी मागीर हे परत लावन मागीर हो परत धुकलपाचो भितर कळ्ळें. हो काडपाक गरज ना खंयचो एक हो नाजाल्यार हो काडप. एक खंयचो काडलो न्ही काय हो नाजाल्यार हेवटेंतलो काडपाचो हांगासरलो ओडून स्लो असो काडलो येता तो असो हांगा स्लो वचून हो येता पळय हे तो सायडीच्यान येता अशें कळ्ळें. सो इल्लो काडलो हो नाजाल्यार हो काडपाचो धुकलपाचो आनी मागीर हे घालून परत लावपाचो ओके. सो आयज जे आत्तां पावला आनी तो ओपन केला आनी जेवण बी जालें म्हाजें. सो आतां एका एक्सरसायज करचो ना. सो नेक्स्ट टायम फाल्यां नाल्यार परवां एक्सरसायज करतलो पळय तेन्ना तुमकां दाखयता कसो यूज करप तो. कित्याक हेजेर म्हाका सद्याक बायसेप खबर आसा कशें करप तें. ट्रायसेप हांवें ट्राय करूंक ना पळोवचें पडटलें कशें वे सोदचो पडटलो. बायसेप शोल्डर मारूंक शकता तुमी म्हणजे सायड लॅटरल आनी फ्रंट लॅटरल आसता पळय ते आनी शोल्डर तुमी डंबेल मारता पळय असो डंबेल मारतात न्ही असो त्यो हेजे मारूंक शकता. तुमकां फाल्यां दाखयता कसो मारप तो. हे खबर हे इवन तुमी बॅकाक मारूंक शकता बॅक एक्सरसायज बॅक ऑर इवन ट्रायसेप सुद्दां अशें पांयान शिरकोन असो वयर दवरप असो हो आसता पळय तो वयर धरप आनी वयर धरप आनी अशें मुवमेंट करप अशें मुवमेंट केलें न्ही तर ती लागता. दाखयता करप असो. फॉर एग्जाम्पल दाखयता हांव दिलो न्ही सो असो दवरलो न्ही काय असो मुवमेंट करप. सो बरें लागता ट्रायसेपाक सॉरी काफाक बरें लागता ओके. सो हितून तुमी सिटअपाकूय यूज करूं शकता सिटअप मारपाक. इवन क्रंचीस मारतना हो तुमी यूज करूं शकता एप्सा खातीर. पूण हो यूज केल्ल्या पेक्षा हो यूज करीत न्ही डबल स्प्रिंग हो बरो लागता. आनी हो तुमी इतलो यूज करना कित्याक समज तुमकां म्हाजें पोट आसा आतां म्हाका पोट येयला पळय अशें समज तुमकां पोट बी आसत न्ही जाल्यार तुमी समज हेजो मारीत स्टार्टींग समज तुमकां खूब दिसान समज तुमी एक्सरसायज करता म्हणजे तुमकां समज जालें 4 म्हयने 5 म्हयने जाले समज तुमी हो ट्राय करता जाल्यार मातशें सांबाळून कित्याक कॅच येवं शकता सायडींतल्यान ओके. कित्याक थंय जातात कित्याक तो पोट फॅट वाडलें आसता सायडीच्यान. सो जेन्ना तुमी अशें रोल जाता फुडें पळय तेन्ना हांगा कॅच येवपाचे चान्सीस आसता. सो हो स्टार्टींग अवॉयड करा. हो आनी हो सद्याक खूब जालो आनी डिप्स मारूं शकता तुमी ओके. सो ह्यो 3 एक्सरसायजी तुमी स्टार्ट करा. हे तुमचें ऑप्शन हो यूज करपाक तुमचें ओन ऑप्शन. समज तुमी कम्फर्टेबल आसा रोलर यूज करपाक जाल्यार तुमी यूज करूं शकता. म्हाका दिसता कित्याक हांव काय सद्याक तो यूज करचो ना. हांव सद्याक हो डबल स्प्रिंग वो डिप्स मारपाक पुशअप मारपाक हो आनी हो ट्यूबूच यूज करतलो सद्याक टोनींग ट्यूब ओके. सो नेक्स्ट टायम तुमकां दाखयता व्हिडिओन कशें ते एक्सरसायज कसो करता ते यूज करून. सो सी यू लेटर गायस. सी यू इन वन नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.